bosu modu keta Deva tuam so shevo Jivitu ka betong vita Deva tuam so Tu ka bosu modu keta Deva tuam so shevo Jivitu ka betong vita Bapa kutakapnya Bondon boy masasma Bapa kutakapnya Bondon boy masasma बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सगळे आसूं. आयची मिसाची भेट आमी पेटयता देवाक आर्गां दिवन काजराच्या वर्सा निमतान क्लॅरन्स आनी मालन नोरोना देवान तांचेर तांच्या लोकनीक जिविताचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण मागतना दुसरें इंतेन्स हांव देवाक आर्गां दिवन बागियोंत रिता सांत रिता हिच्या मानांक भेटयतात नोलास्क परेरा आनी कुटुंब तांचे खातीर मागतना ती आपल्या काजराचें वरोस मनयतात नोलास्को आनी लुइसा परेरा तांचोय उगडास करून तांच्याय कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. त्याच बरोबर मागता आमी काजराच्या वर्सा निमतान सिल्वेस्टर आनी वेरोनिका फेर्नांदीस मानुएल आनी एस्पेर्तिना फेर्नांदीस तांचो सगळ्यांचो उगडास करतना दुसरी आमची भावां भयणां आपलो जोन दीस मनयतात काजराचे वरोस मनयतात तांकांय सगळ्यांक मागण्यांत धरून देवाची कृपा देवाची मजत देवाचो आशिर्वाद तांकां फावो जावंक मागुया. पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोक्सांनी मागुया. हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्य सुदांच्या कुवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार धरुया. जाणी कोणी आपणा बसत मागूंक लायला जांचे बसत आमी मागतले म्हणे मागण्याचें आस्वासन दिलां तांचो उगडास करून तांची मागणी बापाक उबारुया. हे पिडेक लागून जायतीं भावां भयणां सोंसतात हे पिडेंत पडलेलीं आसात. कुडियोत्म्याची खालसा मनाची भलायकी तांकां फावो कर म्हूण मागुया. जावं घोडी हॉस्पिटलान आसात जावं घरांनी आसात जावं कोवीड केअर सेंटरांनी आसात जावं आयसोलेशनांत आसात तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया. असले भावां भयणांची मोगान आपुरबायेन सेवा करतली आमची भावां भयणां आसात दोतोर आसात नर्सी दुसरी हेल्थ वर्कर्स आसात दुसरी वॉलंटियर्स आसात
दुसरी ल्हान व्हड बारीक व्हड तांची सेवा करून हो वावर करतात. व्हॉलंटियर्स आसात आप कुशीन हो वावर करतात. सगळ्यांचो ह्या वेळार उगडास करुया आनी सगळ्यांक देवान तांकां आमकां राखूंक सांबाळूंक मागुया. सर्पद्वेदार देवा आमच्या बापा, पास्कांची परब आमी समरंभून जाली. तातूंत आटापलेल्या पवित्र गुटांचो फोड आमच्या जिवितांत आनी दिसपट्टे चालींत आमी दाखोवच्या तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आनी रोमांक पावतोच एका खासगी घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवांचे मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातूच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकाच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सोवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसाल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातान घालो. म्हजी चवकशी करतूच म्हजेर मरणाचें फर्मण मारूंक म्हजें सोवें तांकां कांयच मेळूंक ना. देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरचेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें तरी हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली. कित्याक इस्रायलाच्या बोरमाशाक लागून ह्यो सांखळी हांव सोंसतां. 2 आख्खीं वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोड नासतना देवाचें राज परगट्टालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. म्हणया, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार शिवासनार बसला. ताचे दोळे प्रितुमेचेर आसा. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशांक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलुमांचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटालो दिसता. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशाक ताचें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. उद्गार. Sovesporak, zoj, zoj, sovesporak, zoj, zoj. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोच शिकयतलो. Sovesporak, zoj, zoj, sovesporak,
सोय सोय सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं जुआवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या पेद्रू पोरतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायब, हाचें कितें? जेजून ताका म्हळें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हळें ना. भगोर, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेजून केल्ल्यो आनीक जायत्यो वस्तू आसात, त्यो सगळ्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकांनी तुका क्रिस्ता. भवमडीनो, आमचो देव बरेपणाचो देव, आमचो देव बरेपणाचो सागर. आनी ह्याच पासत इतलें सगट ताचें बरेंपण तो आमचे सवे करता तें आमी नियाळूंक आनी आटापूंक आमच्यान जायना. हाचेर दोनी वाचपां नियाळ करूंक आमकां आपयता. बकुरनाच्या शुभ वर्तमानाच्या शेवटाचे वळीन आमकां जेजूचो जो मोगाचो शीस, लागशिल्लो शीस, जो रात जेवणार ताच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलो, ताची उतरां आमकां अशीं मेळटा. तो की जेजू विशीं गोवाय दिता आनी तो म्हणटा, जेजून केल्ल्यो आनीक जायत्यो वस्तू आसात, त्यो सगळ्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. खऱ्यांनीच देवाचें बरेंपण शीम मेर नासलें बरेंपण, देवाचें बरेंपण हिसपा भायर बरेंपण. आनी हेच आपल्या बरेपणाचे भागीदारां आमी जावंक देवा बापान आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो आनी जेजू वरवीं आमकां आपल्या बरेपणाच्या भांडारांतलें ताणें काडून दिलां आनी आजून पासून दीत आसा. खऱ्यांनीच देवाचेर नियाळ केलो जाल्यार, देवाचेर आमी आमची नदर लक्ष घातलें जाल्यार दरेक ताचें बरेंपण आमी नियाळूंक जाता. उत्सारा व्हडतें आनी भायलें जावन आसा. कित्याक आपल्या पुता जेजू वरवीं जायतें ताणें आमकां बरें फावो केलां आनी करीत आसा. आपल्या पुतान जेजून विचून काडलेल्या मनशां वरवीं देव आपलें बरेंपण सगल्यांक वांट्टा आनी परगडटा. हाचे पयले वाचपान दोन दुताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत आमकां पावलूची खबर आयकूंक मेळ्ळ्या. ह्या दिसांनी आमी पावलूची खबर आयकत आयल्या. काम गरज नासतना, कांयच वायट करिनासतना वडील जे आसात ते ताचेर घाराणें घालतात, ताचेर आड विवाद करतात, ताचेर एके भशेन भासाभास करतात, ताचेर मोर्ताचें फॉर्मण मारतात, ताका बोनखणींत घालतात आनी तरेतरेचे वायट भाग्योन पावलोक तो बरो वावर करतालो, जेजूची बरी खबर परगडटालो, देखून इतलें सगट वायट ताचेर येता. हाच्या पयल्या वाचपान पासून आमकां मेळटा तो भाड्याच्या घरांत रावता, ताका ह्या त्या जाग्यांचेर रावचें पडटा. तरी आसतना इतलें सगट जावन पासून तो आमकां सांगता आपणाक मेळूंक येतल्या तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडखोळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची शिकवण दितालो. भवमडेनो, तें जावन आसा देवाचें बरेंपण घेवन पावलूच्या जिवितान. आपल्याक वायट करतल्यांक पासून तो मोगान घेता, भायर आयना, पयस आयना, पूण
ते आपल्याक मेळूंक येता तेन्ना पासून संदी मेळटा सोयेक मेळटा तेन्ना पासून बरी खबर परगटात जेजू विशीं तांकां तो शिकोवण दिता. भवमडीनो आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार दुबावा वरेंत देव आमचे सगळें आपलें बरें करीत आसा. देवान आमचें सगळें बरेंपण केलां आनी करीत आसा आनी फुडाराकूय बी करतलो जातून दुबाव ना. देखून आज देवाच्या शीम मेर नासलेल्या मोगाचेर नियाळ करुया, ताच्या बरेपणाचेर नियाळ करुया आनी हिसपा भायर इतलें सगोट ताचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमकां भोगूंक मेळ्ळां आनी मेळटा ताचे खातीर देवाक आर्गां दिवया. फाल्यांच्या दिसाक पवित्र सभा भोव पवित्र आत्म्याची ही दोबाजीक परब समोरमता. पवित्र आत्म्याचें देणें बी जावन आसा देवाच्याच बरेपणाची एक खुणा आमकां, जातूंतल्यान पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून आमी जाता ते भाशेन बरें करपाचो प्रयत्न करतात आनी जेजूक गोवाय दिवंक आमी प्रयत्न करतात. देखून बाबांबडेनो कितली आमी वायट जावं, कितली आमी ओस्कोत जावं, कितली आमी देवा सरशिल्लीं पयस वचूं, आमची अस्कोताय पासून आसून देव आमकां आपल्या बरेपणान बरी नासतना केन्नाच रावना, पाटी सरोना. आनी ह्या पासून जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार पासून आमी पासून देवाचें एक एक बरेपण बरोवंक लागलें जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानाचे शेवटाची वळ एके भाशेन साकार जातली. ते बरोवन दवरूंक ह्या संवसारांतलीं पुस्तकां न्हय म्हूण हो जागो पासून पावचो ना. इतलें सगोट देवाचें बरेंपण आमकां दर दिसा दर घडी फावो जाता आनी जायत आसा. देखून पवित्र मिसाची भेट दिनवासणीची भेट, ही मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया आनी दर एक ताचें बरेंपण नियाळीत रावया, ओदीक ताच्या मोगान आमी वाडत वचुया. सदांच उपकारी रावूंक, सदांच ताका दिनवाशी रावूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां ताचो आदार मागून घेवया. भेटोने वेळार गायन गावया आसा जेजू C4 page 29. C4 page 29. आमची पातका Gesù, tu vestilo burgo, tu so, asa Gesù, tu vestilo burgo, tu so. मुझे भवमडीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वितार्थे बापाक मानतात असलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचें बोगसणें देखून नितोळ काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर ते तुज्या आत्म्याक धाड म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं, तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणेन केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार, सर्गीचे सर्व धोलपार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलपरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान.
उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बाबा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपली आशिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने तीन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलीं हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarta zagut purgotuyam, Jesu melo, Jesu ciwon zala, Jesu nowian jetolo. Bapa, Jesucia mordanco ani puno ciwon podanco ami bhakti pani ugdas korta. Ano जीविताचो उंडोवन सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमां समजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनो जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्यान समजता तुज्या पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमां समेस्ताची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची आपआपल्या घरांनी रावून ही मिस्साचे पेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भागयोन झुजे भागयोन धर दिता आमचो आस्कारी भागयोन मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे कोणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजून इतलें सगळें बरें केलें की ह्या संवसारांतलीं पुस्तकां बरोवंक पासून हो संवसार पावचो ना खऱ्यांनीच बाबा म्हणून आमचो देव बरेपणाचो सागर आपल्या पुता जेजू वरवीं आमकां जाय तें बरेपण फावो करता आनी करीत आसा मागता हांव तें मागोन हांव तें मागूंक नकलो तें पासून आमकां फायद्याचें जाल्यार देव आपल्या बरेपणाच्या भांडारांतलें काडून आमकां तो दिता ह्या वेळार हे घडयेर दर एक ताचें बरेपण ओळखून घेवया आनी जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन ताका दिन वाचून बराबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोमेची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कट्टिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ताची कृपा ताची घटाय मागुया. फाल्यांचे पोरबेक आयच्या दिसाच्यो गोडयो आमी किरीत भशेन जेजूचे एकसारान सारुया आनी पवित्र आत्मो पवित्र सोबेंच आमकां एक एकल्याक उदीक जिवाड करूंक ताचे साथ देण्यानी आनी ताच्या फोडांनी आमचें जिवीत उदीक उर्बेभरीत करूंक आयच्या दिसाच्यो गोडयो पवित्र आत्म्याये बापाची भुरगीं आमकां कर, बाकामेकाची भाव भयणां आमकां कर म्हूण मागुया. सोर पदवीधरांनी काकुसारा देवा, तुज्या आखेरोसनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडिकाल कोश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोळायीन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा काळा येवंक हे पिडीक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरचें येता. हे पिडीचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां. ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर ती पावलां मारूंक तुजे जाणवय उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. आदल्यो रिती सोंपोवन सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयलाय. तेच परी पोरन्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भोक्ती करूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
पवम रेनोग्रास कोतां फाल्यां आयतार पवित्र आत्म्याच्या येण्याची ही दोबाजीक परब पवित्र सभा समोर रमता. पवित्र आत्म्याचो जोल्म ह्या येण्या वरवीं जाता देखून भोक्तीपणान ही परब समोर रमया. सदांचे भाशेन 7:30 वाजता आमचें मीस जातलें. GCTVचेर लायव्ह ते आमकां पळोवंक मेळटलें. पवित्र आत्म्याक आशोवया, उतरेकुया आनी आवडुया. पवित्र आत्म्याचें देणें फळां कृपा आमकां सगल्यांक मेळोवंक आमी मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावुया. संवसारांत वचूंक जाय. F21 page 95. F21 page 95. संसारात आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोसनान संसारात आमी वचूंक जाय. एकामेकांक आनी बाबाटान सोनाच करी विसाव जावच्या. सासनाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळून